मानवंत आग्नेल सगल्यांक दयाळायेचो नमुनो हो आसा नोवेनाच्या 9व्या दिसाचो विशय. जेजू बरी खबर परगटीत वेतालो, पिडीवंतांक पेकोवणी दितालो आनी गरजेवंतांक नवें जिवीत फावो करतालो. समाजान भायर आयल्यांत, ओपयस केल्ल्यांत, तशेंच पातक्यां सवें दोयाळ आनी काकलुटसार जातालो. मानवंत आग्नेल ताच्या गुंवळिकी मुणयारपण चलयतालो तेन्ना सगल्यांक ओदीक करून पिडीवंतांक आनी जाणट्यांक आनी कोनिश्टायेन आसलोल्यांक भेट करतालो. तांकां खेरीत मोगान वेंगयतालो आनी उदारपणान आदार दितालो. राशोल सेमिनारींत आत्मीक गुरू आसतना पिडीवंत शिकप्यांची निगा घेतालो. थंय बारीक जोराचो एक पिडीवंत भुरगो आसलो. ताचे पिडयेचो वसो लागत म्हूण ताचे सरशीं वचूंक सगळे भियेताले, पूण पाद्र आग्नेल ताच्या कुडांत वचून ताका भेट दितालो आनी मोगान ताची सेवा करतालो. मानवंत आग्नेल आमकां दयाळायेचो नमुनो ह्या 9व्या नोवेनाक हाजीर जावन ताच्या सांत कोरोना खातीर भावार्थान मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडटा. ह्या मिसाची तेसावां जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता थॉमास टायर्स सांताक्रूज टावन. एलोयसिया जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता झेवियर आनी अनिता गोन्साल्वीस गोवा वेलिया टावन. जॉय जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जुलियो मारिया टावारीस चिकाली टावन. पेसी आनी पुरी जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता पेद्रू डिसोजा गोवा वेलिया टावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता इजाबेला फेर्नांदीस आल्तो चिकाली टावन. आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं. 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 आपणा सोशी आमकां दवरल्या, आपल्या गोपान आमकां वेगयल्या. आपणा सोशी आमकां दवरल्या, आपल्या गोपान आमकां वेगयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं. 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 बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्यानो, आयज नोवेनाच्या निमाण्या दिसा आमचो विशय जावन आसा मानवंत आग्नेल सगल्यांक दयाळायेचो नमुनो. जेजून आपल्या बापाची येवजण स्विकारून आपले संवसारी मिसांव पोरजेच्या मोगान आनी जबाबदारेन फुडें व्हेलें.
आपल्या मिसावांत आपल्या आसण्या वरवीं जेजून भेदभाव पळयनासतना समाजाच्या वेगवेगळ्या लोकांक भेट केली. थोड्यांक पिकोवणी दिली, हेरांची नवसोडणी केली, बरें शिपडायलें. बापाच्या दोयाळायेची आमकां ओळख दिली. हेंच मिसांव फुडें व्हरूंक जेजून शिशांक विचले, आकारले आनी पाठयले. आयज जेजू आमकां बरें शिपडावंक पाठयता. हें आमी उर्बेन करूंक ह्या मिसार आमी देवाची कृपा मागुया. म्हज्या भाव भयणो, ह्या मिस्सां बलिदानान फाव ते परी वांटे घेवचे खातीर आमचे पातकां आमी वळखून घेवया. ओगीपणी थोडोच वेळ उगीच रावून आमचे पातकां आमच्या सर्गींच्या बापा मुखार सांगून बोगसणे मागुया. सगळे बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सांगता, मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत हो घेवची सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर बोलिश्ट देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कश्ट आपणाचेर घेवन कश्टाचे म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कश्टतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या संगताक जियेत आनी राजोट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक पोत्तून नदत दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजवंक, कोबरा सुवातेंत तांकां फुलां मालून दिवंक, कोंती दुखीचें आवरण काडून तांच्या माथ्यार खुशालकायेचें तेल ओतूंक आनी मन मोडून मेंगी जाल्ल्यांक वाकाणेचो झेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. सर्वेस्परा सदांकाल. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेल्लो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोड करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटले. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवोन जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें कडप. जबाब,
तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वखणटले. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Devace utorai kotati, ti subagi. Anitaci kushi patati, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सुमयान आनी बियास्तर जाणांक नेमले आनी आपूण व्यस्त आसलो त्या नगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले कुणये मोडणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार त्या घरांत शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा भोंवूं नाकात आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तांकां वळखितात, तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसा त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, आजच्या विशयांत एक मोलादीक उतर आसा, तें म्हणल्यार कंपॅशन, दयाळाय. दयाळाय म्हणल्यार कितें? आय वूड से इंग्लीश भाशेन टू गेट इन टू द शूज ऑफ अदर्स. म्हणल्यार दुसऱ्याचें दूख कितें हें समजून घेवन, ओळखून घेवन आमी पावतले जाल्यार तांकां आदार दिवंक आमकां मोन येता. पयले सुवातेर दुसऱ्या सोवें दूख कितें तें आमी ओळखून घेवंक जाय. देव दयाळाय आमकां दया दाखयता. खरेच भाशेन आमी पातकी मनीस जावन दुखेन वळवळटाना तो आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडटा आनी आमकां सोडवून फावो कोत्ता. ह्या सोडवणेचें फळ आमी सदांच अनुभवंक आपल्या पवित्र सभे वरवीं आयज पर्यंत तो आपली कृपा दयामया दाखयता. हय मोगाच्या बाबण्णो, जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाळटां जाल्यार, नदर मारता जाल्यार आमकां हे दयाळाचे खुणा आमकां दिसूंक येता. तो वेता आसतना, वाटेर वेता आसतना जायत्या जाणांक तो मेळटा. कुड्ड्यांक, तशेंच दुबल्यांक, गरिबांक, दंड वसूलदारांक. तेच भाशेन जे कोण ताचे लागीं आदार मागूंक बोबाड मारता तांचें उतर तो आयकता आनी तांचे सेवेक तो पावता. तांकां जाय तें
तांचे उणेपण तो ओळखून घेता आनी तेच भाशेन देवाची कृपा तांकां तो फावो कोत्ता. तो जावन आसा देवाचो पूत. हे भाशेन कोणवाळायचो देव आपली दया दुसऱ्यांक दाखयता. पाद्र आग्नेल आपल्या जिवितान आमी आयकल्या ते भाशेन रायतूरच्या सेमिनेरींत गोवळी गुरू कसो वावुरतना तो सेमिनेरीस्ट जेन्ना दुयेंस पडटा तेन्ना तांकां वचून भेट करूंक एक वॉयस कसो तो तांकां सेवा कोत्ता, तांचो परमोस कोत्ता. तेच भाशेन देवाचो मोग तांकां दाखयता. पयले सुवातेर म्हज्या बाबयणो आमी दुसरे आसोवें, गरीब आसोवें, दुबळे आसोवें, आमी हुस्को दाखोवंक जाय. आनी इतलेंच पुरो न्हय, आमकां जाता तितले आमी तांचे सेवेक आमी पावूंक जाय. कितें ना कितें आमी दिवंक जाय, आमचो आदार तांकां दिवंक जाय. हें जावन आसा कंपॅशन. जायते फावटी आमी ट्रेनीर वेता तेन्ना आमी पळयता जायत जाण भीक मागतात. तेच भाशेन हांव एक दीस हिंगासून घरा वेता आसतना ट्रेनीर बसून हांव पळयतालो एकलो जेवण जेयतालो तेन्ना तो एकलो मनीस भीक मागूंक येता आनी ताका पळयता. तो जेयता आसतना ताका चुरचुरे दिसता आनी आपलेच इल्लें जेवण काडून ताका दिता. तो खुशालकायेन तो गरीब मनीस तो जेयता आनी ताच्या मुखामळ पळयल्यार तो खुशालकायेन भरलेले आसा. हय म्हज्या बाबान, हे भाशेन आमी जायते फावटी दुसऱ्या सवें आमी चुरचुरता ताचें दूख पळोवन. पूण आमी इतलेंच करूंक न्हय, पूण आमचे सवें जाता तितलें आमकांय उणें करून तांकां दिवंक जाय. हें जावन आसा दयाळाय. आनी जेजू तेच भाशेन काना गांवांत लग्नाच्या वेळार तांच्या जिवितान कितें उणेपण आसलें तें ताणें पूर्ती केलें. तांकां जाय त्यो वस्तू दिवन तांकां दादोस केले. ते भाशेन आमी दुसऱ्या सवें आमचे हुस्को दाखोवंक जाय. आनी पवित्र सभेन आमी पवित्र सभा आयज पर्यंत दर एक साक्रमंता वरवीं हेंच फाव कोत्ता. आपले मुणयारपण चलोवन देवाचें उतर आयकूंक परगटूंक आनी दुसऱ्या सवें क्रीत भाशेन पेकवणी दिवंक. जे कोण बरे नासतना हॉस्पिटलांनी घरांनी दुखेंत आनी कश्टवतात, पिडेस भाव भयणी पासत मागता, तांचेर हात लावून आपल्या सेवकाक धाडून हात लावून तांकां बरें कोत्ता. एक जावन आसा एक सेवा म्हळ्यार कोणाचे? जेजू क्रिस्ताचे. हे मुणयारपण जेजू क्रिस्त आपणाकूच दवरूंक ना, पूण जाता तितलें सगल्यांक आपूण जे कोण ताचो पटलावदार जाले तांकां सगल्यांक आपूण तांकां हे आपोवणें दिता, करीत आपोवणें दिता. म्हळ्यार म्हज्या बाबेनो आजच्या शुभ वर्तमान आमी आयकलां ते भाशेन आपल्या शिसांक आपूण जेजू आपूण तांकां पदवी दिता आनी शक्ती दिता पिडेवंताचेर आशिर्वाद घालूंक. तेच भाशेन जेन्ना एक मनीस ताका येवकार कोत्ता आनी ताका ओळखून पावता, जेजूक ओळखून पावता, तेन्ना तो बरो जाता. आजच्या शुभ वर्तमानान आयकल्या ते भाशेन जेन्ना आमी आमचे पाद्री आमकां भेट करूंक येता तेन्ना आमी ताका ओळखून घेता तेन्ना ताचो आशिर्वाद ताचें बळ आमकां मेळटा. हें जावन आसा म्हज्या बाबानो देवाचे दयाळाय आयज पर्यंत आमी अणभवता. तर आमच्या जिवितान आमी नदर मारता जाल्यार म्हज्या बाबानो जायते फावटी अवकाश हे चान्स आमकां सदांच देव आमकां दिता. जेन्ना आमी ऑफिसान काम करता तेन्ना आमच्या घरांनी तेच भाशेन आमी जेन्ना भायर वेता वाटेर कोणाक दिश्टी पडटा थंयसर आमकां जायते अवकाश जायते चान्स देव आमकां दिता. आनी हे भाशेन दिता आसतना आमी कितें कोत्ता गाय? पाद्र आग्नेलाच्या जिवितान आमी नदर मारया. आयज पर्यंत जितले लोक हांगा पिलार दोंगरार वयर सोडून ताचे लागीं विनंती करतात तांकां सगल्यांक तांचे मागणें तो आयकून घेता आनी देवा मुखार तो घालता. आपणाकूच तो मागिना, आपणाकूच तेन्ना मागिना. देव आपणाकूच काम करिना, दुसऱ्या सवें सेवा करूंक मोग दाखोवंक तो वावुरता. तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक मोग करूंक दुसऱ्या सवें कृपा आनी देवाची कृपा आमी दाखोवंक आमी पावूंक जाय.
म्हजे बाबण्णो, कुरपा आनी काकलूत देवा सरशी आमकां देवंक येता. कुरपेचो सागोर जावन आसा देव, आनी आपल्या एकल्या अस्पुता वरवीं कुरपेचे सागोर आमकां दाखोवन दिता. आनी पाद्र आग्नेल एक नमणो आमकां कुरपेचे सागोर जावन दुसऱ्या सवें हुस्को दाखोवंक आमकां एक वाट दाखयता. तर म्हजे बाबण्णो, आमच्या घरांनी पयले सुवातेर दुसऱ्यांक ओळखून घेवंक या. आवय बापूयनो, तुमच्या भुरग्यांक तुमी ओळखून पावात. तांचे सवें कितें जाता, तांच्या मनान कितें चलता, तांचे प्रॉब्लेम कितें तें समजून घेवंक तांचे बरोबर बसून आयकूंक जाय. जेन्ना तुमी आयकूंक फुडें सरतात तेन्ना उक्ते मनान हे भुरगीं आमचे सवें, आमचे भुरगीं आमचे सवें तांचे प्रॉब्लेम कितें तें आमकां सांगून दितले. तर म्हजे बाबण्णो, हें जावन आसा एक दोयाळाची खुणा. दुसरे सुवातेर आमी ऑफिसांनी वावुरता तेन्ना जेन्ना आमकां दिसूंक येता ओनी थिंग ते जियेतात म्हणून, आनी ओनी थिंग संपटलेल्या मनशांक तांकां न्हीद मेळूंक आमी सुजूंक जाय. तें मन आमकां येवंक जाय, फुडें सरूंक जाय. आमच्या समुदायान आमी वावुरतना जेन्ना आमच्या दोळे मुखार एक गरीब मनीस गरीबसाणी जियेता तांकां आमकां जाता तितले वस्तू दिवन आमकां ताच्या आदाराक पावूंक जाय. हें जावन आसा एक दोयाळाची खुणा. आनी हे भाशेन जायते भाव भयणी, करीत भाशेन पाद्री माद्री तशेंच लौकीक भाव भयणां पवित्र सभेचे हे कायदे पाळूंक, कायदे म्हणल्यार म्हजे बाबण्णो, जेजूचे मुण्यारपण फुडें सरूंक फुडें व्हरूंक ते वावुरतात. करीत भाशेन एक खेरीत मुण्यारपण म्हणल्यार पिडेवंतां मागणें, पिडेवंतांचेर मागणी करून आनी तांचेर मागणें करूंक देवाची कृपा आनी काकलूत तांकां पावयता. पूण आयज शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता ते भाशेन आमी तांकां ओळखून घेवंक जाय, आमी तांकां स्विकारूंक जाय आनी येवकार करून ताचे पदवी कितें आमी ओळखून घेता जाल्यार भावार्थान मागता जाल्यार आमकां आमी मागता तें आमकां मेळटलें. देव आमकां जेरोल दितलो. तर आमी सब बलिदानान पिडेवंता पासत मागतना करीत भाशेन म्हज्या बाबीण्णो, आमी भावार्थान ओळखून घेवया. दर एक पाद्री आनी दर एक देवान करीत आपण्यान आपयल्ले ते एक मनीस देवाच्या बोळान धाडलेलो मनीस म्हणून आमी ओळखून घेवया. तेच भाशेन देवाचे हात तांचे सवें आसा म्हणून आमी भावार्थान मानुया. जेन्ना आमी भावार्थान मागता तेन्ना देव आमचे मागणे आयकतलो आमकां. आनी करीत भाशेन आमी जेन्ना दुसरे पासत मागता तेन्ना आमचे मागणे आयकून तांकां तो बरें करतलो. तर आमी सब बलिदानान मागतना आमकां जण एकल्या पासत करीत भाशेन आमच्या घराब्यान रावतल्या पासत पिडेवंत भाव भयणी पासत घरांनी हॉस्पिटलांनी कश्ट जातात त्या भाव भयणी पासत आमी मागुया. तांचो उगडास करून देवाची कृपा काकलूत आनी दोयाळाय तांचेर मागून घेवया. सगळे आमी उबी रावया. आमचे मागणे आतां आमच्या स्वर्गीच्या बापा मुखार आमी उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या धर्माचे सगळे वडील आपले खासगी जिवितांत जेजूक अणभवूं आनी अणभवलेल्या जेजूच्या पावलांनी चलून आपले परजेक भेटेंतल्यान देवाचो मोग आनी देवाचें राज परगटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी परजे मोदें कसलोच भेदभाव करिनासतना न्हूच वेंचणुकेच्या वेळार पूण सदांच आपले परजेक भेट दिवंक तांच्यो गरजो जाणा जावंक वावरूंक आनी परजेक बरें आसा तेंच करूंक तांकां देवाचें बळ आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका.
आमच्या गांवांनी वेगवेगळ्या संस्थांनी वावर करतल्या भावा भयणीन आपली जबाबदारी बेस बरे तरेन पाळूंक आनी आपल्या गांवच्या लोकांक बेटे वरवीं आपले मिसांव अदीक फळादीक करूंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. समाजाचे देगेर आनी एकसुरपणान जियेतल्यांक आमी मोगान भेट करूंक आनी तांच्यो गरजो आनी अडचण्यो समजून तांचे सवे अदीक मनशाळ आमी जावन आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हजे भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आपली पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून दियो. भोव दयाळ बापा, आमचे जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानान जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेल्लोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जाऊ बारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी शासनाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांचेच सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझे
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सत्संगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबा ताचो गोड परगटुया. सोम्याचे तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरे देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पती, भाग्योन धर्मदूतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांग सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजूर चलयता सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. म्हाका फाबना तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाल बाबा म्हयनो जंयसर तुमी आसा थंयसरूच तुमी रावचे. क्रिस प्रसाद घेवन आमी तुमचे मदेगत येतले.
बाबरतान आमी जेजूक शिवला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, पिडेशिडे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलोल्या आमच्या भाव भयणीक तुज्या मोगाचें बळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरी जावं. तुज्या भावाताच्या जोम्यांत ती तुका वाखाणूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. मोगाल बाबमिनो व्हड बाबार्थान भोक्तीन आनी बरवंशान हे पवित्र जाग्यार तुमी एकठवल्या. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानिवोत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर ती मेळटा. आमच्या पिलार संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेल्स कॉल आनी एक सातोडे वावरड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता ताचेर आमच्या मिसावांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा थंय ते तुमच्यांनी घेवंक येता आनी सबस्क्रायब करून आमचे झेवियरियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवंक येता. आमच्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपान आनी आकारणेच्या कामां खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसल्यार आमचे बसीस डेस्क ऑफिस आसा थंयसर तुमच्यांनी तुमचें कंट्रिब्युशन दिवंक येता. पादंगलेच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम कोवेताच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अनुभव घेवंक. आयज सांजच्या 4 वाजता मीस आमी पिडेस्तां खातीर भेटयतले. ते मिसार आमी सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतले. एक चोत्राय ह्या वर्साक पिडेस्तांचे स्पेशल पास आसचे नात. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसत जाल्यार तुमी तांकां पिलार घेवन येवची ही आमची विनवणी. तशेंच आयज सांजचे 5:15 मीस आसचें ना. डिसेबिलिटी रायट एसोसिएशन ऑफ गोवा हे संघट गोजिवंतांक अपंग मनशांक व्हीलचेअर मुल्लां वॉकर्स वायट केन्स हियरिंग एड 3 व्हिलर्स दितात. अपंग मनशांनी कडे ID कार्ड आसूंक जाय. गरज आशिल्ल्यांनी अविलिनो देसाक ह्या नंबरार फोन करचो 9326120903. फाल्यां नोव्हेंबराची 19वी मानिवोंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीचो दीस. त्या दिसाक मिसा हे परी सकाळचे 5:30 पावणे 7 8 9:30 मीस बोमानेस बिस्म एलेक्स डायस मुखेल यादनीक आसून मीस भेटयतले. फाटले 9 दिसांनी तुमी भवार्थान आनी व्हडा बोक्तीन हांगा आयलीं. तशींच फाल्यांच्याय दिसाक तुमकां सगल्यांक ह्या दोबाजीत मिसांत वांटो घेवंक आमचें आमंत्रण. दोबाजीक मिसा उपरांत 11:30 वाजता आनीक एक मीस आसतली. सांजची मिसां हे पोरी 4, 5:15 आनी इंग्लिशीन 6:15. तुमी जाय त्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च जावं फुलांचो जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सेमिनारिस्तांच्या शिंकपान. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानिवोत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. मानिवोत आग्नेल आमचो आस्कारी देवा मुखार वा आमच्या सगल्यांचो भवार्थ आयज आमच्या भवार्थाक बोरवोसो दिवन क्लेरिटा जॉसलिन डिकॉस्टा चांदोरतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. 2018 मायाच्या म्हयन्यान केली हॉस्पिटलान बेलगांव हांगा ऑपेरेसांव करून म्हजो ट्युमर काडलेलो. ऑपेरेसांव केले उपरांत दोतोरान अजून 2 वेळ किमो घेवचें पडटलें अशें सांगलें. बेलगांवतान गोंया आयले उपरांत म्हजो पाय पिलार आयलो आनी मानेवोंत आग्नेलाचे
आग्नेलाशी मागणें केलें म्हाका किमो नासतना पेकोणी फावो कर म्हूण. उपरांत परत बेलगांव गेली. दोतोरान सांगलें पयलीं जे सॅम्पल टेस्ट करूंक धाडले तांचो परत टेस्ट करूंक जाय म्हूण. आनी अजाप म्हणल्यार दुसरे आनीक टेस्ट करिनासतना आदले सॅम्पल टेस्ट दिल्ले ते सारके नॉर्मल आयले. म्हजो रिपोर्ट पळोवन दोतोर अजाप जालो आनी ताणें म्हाका किमो घेनासतना परत घरा धाडली. हांव दिनवासता दुन्यादेवाक आनी मानिवोंत आग्नेलाक म्हजे पासो देवा कडेन हो उपकार मागून घेतलो म्हूण. मानिवोंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल भोवमिनो हो आमच्या भयणीचो भवार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्या काळजा मनांनी जायत्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भवार्थ जिवाळ करून नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी उचोरां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वाशी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच जाता मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुद्बरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भवार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. ओगोणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक तो मान फावो कर. आमचे पवित्र सोबीचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. Sorvespo तुमचे सोवे आसू. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे Sorga